क्षीरसागर शयनाननु क्षीरसागर शयनाननु त्यागराज कीर्तनत हरे कृष्णा सगळ्यांकय श्री कृष्ण लीलांतुका स्वागत. आजी आम्ही सांगोवत सची आदिशेषाले काण्यत क्षीरसागरांतू अनंताल वैरी निद्दुनशिले श्रीमन्नारायणाले रूप श्रीकृष्ण परमात्माले सात्विक रूप ये रूपांतू आम्ही पळयलारी महादेवस ब्रह्मदेवस लक्ष्मीदेव्यस आंजनेयस गरुडस्वामीयस अनंतस महाविष्णु महादेवु ब्रह्मदेवु ये तीनी शक्ति ಒಟ್ಟೂಚಿ ತಂತಂಗೆಲೆ ಧರ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣ करतनत युनिवर्सल स्टेबिलिटी जावचे. तदना अनंतशयन म्हणल्यार एक इक्विलिब्रियम पोजिशन म्हणून आमी सांगेत. ब्रह्मांडाचे एक इक्विलिब्रियम पोजिशन. सागर म्हटल्यार समुद्र म्हळ्यार आमी पळोवचे वेळूय कालूय पळय नाशी लेकय दिकूय नत्तिले उचे व्हडले व्हडले पाळ आशिले समुद्र. ये समुद्र प्रक्षुब्ध जावन आशिल्ले जनाले म्हटल्यार मनशांगेले मन जावन सांगुयेत. तदना क्षीरसागर म्हणटना कशी म्हणयेत पाळ काय नत्तिले म्हळ्यार कस आलोचने नत्तिले स्थिती सात्विक भाव म्हणून सांगुयेत. कसा नमने भार नत्तिले म्हटल्यार टेन्शन की स्ट्रेस की कसले नत्तिले एक जागो ते जागेकत क्षीरसागर म्हटल्यार ते एक स्टेट ऑफ मायंडाक आमी क्षीरसागर म्हणून सांगुयेत. हे क्षीरसागरांतुले आदिशेषु मनशांगेले मनांतुले अहंकाराचे इगो तशीची हजार इतले विकार विचाराचे काम क्रोध मोह लोभादी विकाराचे एक सिंबॉलिक रिप्रेझेंटेशनात आदिशेषु. ते आदिशेषा वैरी निद्दुनस कोण त्या आदिशेषु कोणा मुखारत मात्ती तुग्गु कोण रब्बुनस मनशांगेले सर्व विकार विचाराक कंट्रोल कोण दवरनस कोण सर्व व्यापी जावन आशिल्ले अंतर्यामी जावन आशिल्ले श्रीमन्नारायण सात्विक रूपार आशिल्ले हे परमात्म चैतन्यत एक मनशाक ध्यानांतुलान म्हटल्यार मेडिटेशन करतना तशीची योगांतुलान सकडे फील जावचे अनुभव वेदी जावचे. गरुडस्वामीले कहाणी सांगतना आमी सांगले कश्यप प्रजापतीक दोनी बायल कद्रुनी विनाता तांतू कद्रून अनुग्रह जावन निमगुचे हजार नागपुत्रांकत. ते नागपुत्रांगुलंतू सुर्वे मोट्टो बेतून येवचे पूतत आदिशेषु. सुर्वेची आईल पूतू तशीची अनंतू अंत्यांतू आसतलो. ब्रह्मांडाच्या आदींतूय अंत्यांतूय आसतलो हे आदिशेषूची. शेष म्हळ्यार संस्कृत वर्डाचे अर्थूची दॅट विच रिमेन्स म्हणत. ताजे नंतर आईलत वासुकी कार्कोटकू सकडे अंतुले एक नागत काळियू तक्षकू सकडे हजार इतले नागपुत्र कद्रूक अनुग्रह जावं मेळटा. हे चेडू भूमींतूय पाताळांतूय स्वर्गांतूय सर्वय विहार करतांची तांगेल चेडूवांगेल चेडू अशी नाग परंपराची ब्रह्मांडांतू उद्भव जाता. अंतू नमनमने स्वभाव आशिल्ले चेडू आसाची तीक्ष्ण स्वभाव आशिल्ले क्रूर स्वभाव आशिल्ले सात्विक स्वभाव आशिल्ले अतिविशिष्ट जावन आशिल्ले भक्ती आशिल्ले तशीची वैराग बुद्धी आशिल्ले. अंतू विशिष्ट जावन आशिल्ले नागत आमगेल आदिशेषु. कद्रून विनताक स्लेव केल्ले ते काणी आमी गरुडा काणींत आयकले. तशी विनताक हे कद्रुले चेडूआनी वैराग बुद्धी आशिल्ले तीक्ष्ण स्वभाव आशिल्ले चेडूआनी द्रोव दिवचे पळयतना आदिशेषाक ते पळोवन रब्बू जायना. हांव सुनांनी भावान करचे ते बायल मनशे बाब दिवचे पळयच्याक आदिशेषाक जायना.
तशी अवसुलगी हे सांगतना कद्रू आदिशेशाक शाप दिता. हस्तिनापुरीन तुले जनमेजया म्हणले रायान करचे सर्पसत्र यज्ञांतू अग्नींतू पोणू तू मोर्नोच्चो म्हणू आवसू शाप दिता. हे आयकतना आदिशेशू ते जागोय सोणू ब्रह्मदेवाक तपस करू कितिरी वत्ता. गंधमाधन पर्वतारी बद्रिकाश्रमांतू हिमालयांतू मस्त जागे रचून ब्रह्मदेवाक तपस करता. तशी ब्रह्मदेवू प्रत्यक्ष जाता. हे आदिशेशाले बेजार पळोवन ब्रह्मदेव सांगता श्रीमन्नारायणू ब्रह्मांड सृष्टी सूर केला तू हे ब्रह्मांडाक सपोर्ट करू अशिलेक शक्ती जावनू रब्बुका आनी श्रीमन्नारायणाक शयन करू अशिले जाग जावनू रब्बुका. ग्रॅविटेशनल फोर्स आमी सक्क जन फिजिक्सांतू शिकल्यांच आसतलेंची भूमी समेत अशें सर्व प्लॅनेटाकय सपोर्ट करूक एक शक्ती आसा म्हणून सायंटिफिकली प्रूव केला देखून आमी सगळे वय म्हूण सांगून ते स्विकार करताची शिकताची सगळे करताची ग्रॅविटेशनल थियरी सगळे शिकताची जाल्यारी हे सगळे सुद्दून करची कितले की पुढे आमगेली ऋषीयेनी योगियेनी काणी रुपारी आमकां हे सर्व सांगून दिला. तांणी सांगिल्लें तर ब्रह्मांडाकची सपोर्ट करू अशी शक्ती जावन रब्बून आसा आदिशेषत म्हणून ते देखून ब्रह्मांड सृष्टी वेळारी ब्रह्मांडाचे अंत्यांतूय आसतलो हे आदिशेष म्हणून सांगून आसा. सात्विक स्वभाव आशिल्ले अतिविशिष्ट चैतन्य आशिल्ले एक भक्तत देवाल भक्तत आदिशेषू. श्रीकृष्ण परमात्माले एक युगांतुले एक अवतारांतूय आदिशेषू उट्टस. सत्ययुगांतू पूर्ण रूपारियत आदिशेषान अवतार घेवचे. आदिशेषाल वैरत नरसिंहमूर्तीन बशे. त्रेतायुगांतू श्रीरामचंद्रालुट्टू लक्ष्मण जावनू आदिशेषस. द्वापर युगांतू बलराम अवतार जावनू श्रीकृष्णालुट्टू आदिशेषस. कलियुगांतू खंयची रूपारत आदिशेष येईल म्हणून तुमकां कळची नकवे. अनंत शयनार आशिल्ले देवाल सात्विक भाव म्हळ्यारी टोटल ब्लिस नातल्यारी परमानंदार आशिल्ले समाधान आमकां मेळचे. योगा मेडिटेशन ध्यान सगळे करतनत म्हणून तावळ सांगले. हे एक स्टेट ऑफ मायंडारी येवच्याक म्हटल्यार एक मनाचे एक स्टेजारी आमकां पावच्याक हेल्प करचे तर योगाशास्त्र. हे योगाशास्त्र बरयलेले पतंजली आदिशेषालेक अवतारत. पतंजली महर्षी जावन अवतार घेवच्याक आयिले ते एक संदर्भ कसो म्हळ्यारी क्षीरसागरांतू श्रीमन्नारायणू अनंताल वैरी निर्दून आशिल्ले एक पंथ. श्रीमन्नारायणाक एक वायब्रेशन येता परमानंदार आशिल्लें एक वायब्रेशन ते तिकितिरी म्हणून अनंतान निमगीतना श्रीमन्नारायण सांगता महादेवाले तांडव ते तांडव नृत्य पळोवन आयल ते एक परमानंद ते म्हूण हे पळयतना आदिशेषाकय एक मन आश येता म्हाकाय एक अनुभव वेद्य जावंक आशिल्लें हे एक परमानंद अनुभव वेद्य जावंक आशिल्लें म्हूण सांगून हांव एक नागत म्हाका हे फील करूं जायना म्हूण सांगतना श्रीमन्नारायण महादेवाक प्रार्थना करूं सांगता तपस करूं सांगता. तशी महादेवाक प्रार्थना करून अनुग्रह घेता. भुमींतू पतंजली महर्षी जावन अवतार घे आनी योगाशास्त्रांतुल्यान हे परमानंद फील करूंक तशीची कलियुगांतूल जनांक ते फील करच्याक आशिल्लें अवसर कोण दी म्हणून. तशेंच आदिशेषान पतंजली अवतार घेवचे. तमिळनाडांतुले चिदंबरम म्हणल्यार एक जाग आसा नटराज टेंपल आशिल्लें ते जागेरी वचून तपस करून योग सिद्धींतुल्यान ते तांडव पळोवच्याक भाग्य मेळचे. पतंजली महर्षी तांतुल्यान मेळचे ज्ञानांतुल्यान योगाशास्त्र मन आवेल्लें तशीची बरयलेलें. थंय देव आसा थंय आदिशेषूय आसा. बलराम अवतार नातल्यारी लक्ष्मण स्वामीले मस्त काई काणिकी
काणयस जाल्यार तितलें इम्पोर्टन्स दिवन आशिल्ले पुराण की कसले ना ते इत्त कितें म्हळ्यार श्रीमन्नारायणूच आदिशेषय देवालय चतुर्व्यूह अवतार आमकां गोत्त आसा ते गर्ग संहिताचे एक व्हिडिओ तूं ते डिटेल जावन सांगून आसा संकर्षण वसुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध अंतू हे संकर्षण म्हळ्यार हंगेले आदिशेषु संकर्षण एक्सपॅन्ड जावन गर्भोदकशाही विष्णू जावचे हे गर्भोदकशाही विष्णून तुलानत ब्रह्मांड सृष्टी जावचे श्रीकृष्ण अवतार म्हटल्यार श्रीरामचंद्र अवतार म्हळ्यार अपूर्णत ते पूर्ण जावपाक जाल्यार श्रीकृष्णा लुट्टू बलरामस्वामी नासुका तशीच श्रीरामचंद्रा लुट्टू लक्ष्मण स्वामीनय आसुका मनीस जावन आशिल्लो कोणेची कंप्लीट परफेक्ट म्हणून सांगू ना तांगेर ಒಟ್ಟು मतलब तांणी कंप्लीट जावक जाल्यार तांगेर वयरी कोणाले एक जनाले इन्फ्लुएन्स आसुका अन्न मालकी मतलब बायले जो बामणाल जो की चेडूआंगेल की मतलब भावांगेले भयण्यांगेले अशी कोणे एक जन तांगे लायफान तुका इन्फ्लुएन्स करतना तांणी कंप्लीट जावचे परफेक्ट जावचे युगांतू देवाल ಒಟ್ಟು आदिशेषु अवतार जल्लिना जलारी देवालय नाम प्रचरणेक कलियुगांतू जनांगेल मनांतू भक्ती आडोवच्याक आशिल्लेक मार्गनिर्देश जावनू पतंजली महर्षी जावनू आदिशेषु अवतार घेतला देवा मनावर आशिल्ले एक इजी वेत देवाल उट्ट आशिल्ले देवाल भक्तांक मनावरचे म्हणले ते देखून आतां आदिशेषाल जलारी गरुडस्वामीन जलारी काणी सांगिले आनी आमकां आंजनेयाले काणयो ऐकुका ते आनी व्हिडिओ तू सांगूया सर्वं कृष्णार्पणमस्तु।